प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विस्वोर, वोड 28 ते 34 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 28 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाड विवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ती ही, आयक इस्रायेला, आमचो देव तो सर्वेस्पोर, एकलोच तो सर्वेस्पोर, आनी सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सोबतेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. दुसरी ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे परस म्हत्वाची आनी हेर दुसरी आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें आसा गुरुजी, तुवें सांगलें तें खरें. तो एकलोच आनी ताचे भायर आनी हेर दुसरें ना. खरेंच, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवान, सगळे शक्तीन ताचो मोग करप आनी आमचो करता तसोच आमच्या पेल्याचो करप सगळ्या संपर्णा आनी बलिदाना परस एकदम अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस न्हय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायना जालें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की एक धर्मशास्त्री जे देवाचें उतर शिकलेले मनीस आसले, ते आतां ह्या भाशेन जेन्ना आमचे पाद्री सेमिनरीन वेतात, कोण सेमिनरीन वचोन कोण चड शिकोवन करतात आनी ताजे वयर देवाच्या उतराचेर तांकां खूब जाणवाय मेळटा. ती शिकोवन ते भाशेन हे धर्मशास्त्री कितें करताले, ते आतां देवाचें उतर वाचून ते सजमणी दिताले. जो कायदो आसलो तो एका आदवोगादा भाशेन, आदवोगादान कितें करतात, आदवोगाद जें कायद्यान बरयलां तें सजमतात. आनी आतां जेन्ना ती कोर्टीन वेतात, ते आतां जुजा फुडें ते आतां तें जें बरयलां ताचेर ती झूज करतात. म्हणटच हे धर्मशास्त्री त्या वेळार कोण आसले, ते एके भाशेन आदवोगादा भाशेन आसले. ते देवाचें उतर शिकताले, कायदो शिकताले आनी कायद्या प्रमाणे कितें आहा तें दुसऱ्यांक सांगताले. आनी बाबा अशे भाशेन एक धर्मशास्त्री जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, सगल्या परस एकदम म्हत्वाची आज्ञा ती खंयची? आयकात बरे भाशेन बाब भयणीनो, हो धर्मशास्त्री जावन आसा जो लोकांक शिकयता. तो जाणो कायद्यान कितें बरयलां तें. मोजेच्या कायद्या प्रमाणे देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करपाचें जावन आसा व्हडलो कायदो. पूण तो येता जेजूक कित्याक येता? तो येता जेजू कडेन जेजूक त्रासान उडोवपाक. भाव भयणीनो, ताजो प्रश्न जो आसलो, बरो प्रश्न आसलो न्हय. तो येवंक ना जेजूक थिंचोर जेजू कडेन कितें जबाब मेळटलो म्हण तो जेजूक त्रासान घालपाक येयल्लो. तो जाणो आसलो कायद्यान कितें बरयलां तें. तो जाणो आसलो की कायद्या प्रमाणे देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करपाचें. तो जावन आसल्या व्हडली आज्ञा, ती म्हत्वाची आज्ञा आसली. पूण तो जेजू कडेन येता जेजूक त्रासान घालपाक. जेजू कितें म्हणीत आनी तो ताका गोड धरीत आनी त्रासान घालत म्हणून. म्हणटच भाव भयणीनो, प्रश्न बरो आसलो. भायल्यान कोणें आयकल्लो जाल्यार भाव भयणीनो म्हणटले, हो धर्मशास्त्री खरेंच जेजू कडेन येयला देवाचें उतर आयकपाक, सजमणी घेवपाक. पूण ताचें काळीज सारकें नासलें. तो त्रासान घालपाक येयलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हो प्रश्न आयकता, जेजू कितें करता? तो म्हणटा, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, आमचो देव तो सरेस्पोर, एकलोच तो सरेस्पोर, आनी सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे शक्तीन सोरेस्पोरा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. दुसरी ती ही, तूं जो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. भाव भयणीनो, हें आमी सगळें आयकलां.
की आमी देवाचो मोग करूंक जाय आनी आमी ह्याच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. तेजे कडेन फुडें आमी कितें म्हणटा, हाचे परस म्हत्वाची आनी हेर दुसरी आज्ञा ना. म्हणजे देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करपाक जावन आसा व्हडली आज्ञा जी मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे बरयल्लेली आसा. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी जाणो की आमी कायद्याच्या वेळार जियेनात, आमी पोन्न्या कायद्या प्रमाणे जियेनात, आमी नव्या कायद्या प्रमाणे जियेता. जेजून खुर्सार वचोन आपलें रगत वारोयलां, ताणें आमकां नवीं केल्यान, आमकां देवाची भुरगीं केल्यान. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या नव्या करारान जेजूचेर बावर दवरता, कितें जाता? आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो मोग, शीमे नासलेलो मोग, आगापे लाभ आमचे भितर ओतयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देव आपलो शीमे नासलेलो मोग, देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता, आतां पवित्र आत्मो आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसणणी करपाक. आनी हो जो मोग आमी अणभवला, हो मोग आमच्यान देवाक दिवंक जाता, ताचें उतर पाडूंक जाता, ताचें उतर करूंक जाता आनी आमच्या पेल्याचो आनी आमच्या दुस्मनाचो पासून आमच्यान मोग करूंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आयच्या शिवर्तमानान त्या मनशाक सांगलें, त्या धर्मशास्त्राक सांगलें, एकलोच तो सोरेस्पोर आनी ताचो मोग करचो आनी तुज्या पेल्याचो करचो. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन तो मनीस सजमलो आनी जेजून ताका कितें सांगलें, तेजे उपरांत आयच्या शिवर्तमान जेजून ताका सांगलें, कित्याक ताका सजमणी मेळली म्हणून, तूं देवाच्या राजा थांव पयस ना. तूं देवाच्या राजा थान पयस ना. कित्याक ताका पयस ना म्हणलें? कित्याक भाव भयणीनो, तो आजून देवाच्या राज्यान नासलो, आजून जेजू खुर्सार वचोंक नासलो, ताजो आत्मो जेजू सारको जावंक नासलो, ताका पवित्र आत्मो मेळोंक नासलो. पूण हो मनीस ज्या मनशाक धर्मशास्त्राक जेजून म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यान थान पयस नाय, तो जेजू राज्यान येयल्लो जाल्यार, ताणें जेजूक मानलो जाल्यार आनी तो आतां देवाचें उतर पाडूंक कोमेस केल्लें जाल्यार तो देवाच्या राज्यान भितर सरतलो आसलो. आनी आमी नोको, आमकां कांय सांगूंक ना, पूण आमी सजमता की ताणें खरेपणी जेजूक मानलो, आपलो सोमी देव. जेन्ना जेजू मेलो, पुनरुज्जीवन जालो आनी ताणें जेजूक आपलो सोमी देव आनी सर्वंडार मानलो, ताकाय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आनी तो आतां जेजूच्या राज्यान भितर सरलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना नव्या कराराची भुरगीं, आमकां ह्या स्वताची सजमणी आमकां मेळुया. कित्याक ज्या पोन्न्या कराराच्या लोकांक देवाचो मोग करूंक जाय आसलो, पेल्याचो मोग करूंक जाय आसलो, पूण तांकां करूंक जाय नासलें. ते फकत कायदो करताले, ते फकत हें कर, तें कर, हें कर, तें कर, हें करूं नाका, तें करूं नाका, तोच कायदो आसलो. पूण आतां आमी भावार्थाच्या कायद्या प्रमाणे चलता. जेजून आमकां सगळें संपादलां, सगळें फिनीश केलां. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जेजूचेर बावर दवरपाक, ताच्या उतराचेर बावर दवरपाक आनी तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडूंक, आमच्या मनाची नडसणणी करूंक आनी तेज्या उपरांत ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमकां हो हुकूम दिला. हें आमकां जेजून सांगलां. खरेपणी आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरल्या जाल्यार, तो जो कोण जेजूच्या राज्यान भितर सरता, तो देवाचें उतर पाळटा आनी आतां दुसऱ्यांक बरी खबर दिता, तांकां ही सजमणी दिता आनी तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण करता. देखून भाव भयणीनो, आयज एके खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. आमी खरेंच देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करपाक आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानुया. आनी जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, तेन्नाच आमच्यान देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.